भुरग्यानो नमस्कार. तुमकां खबरच आसा की आमी आमच्या देशाचो स्वतंत्र दीस 15 ऑगस्टाक मनयतात. त्या खातीर आमी आमच्या शाळेंत खूब तयारी करतात. शिक्षक आनी भुरगीं मेळून तातूंत व्हड वांटो घेतात. तरेकवार कार्यावळी घडोवन हाडटात आनी ह्या कार्यावळींत सगळ्याच भुरग्यांक आपूण वांटेकार जावुशें दिसता. पूण कांय कारणां लागून थोड्या भुरग्यांक ताचो लाव घेवंक मेळना. असोच एक भुरगो जाचें नांव रवी. तो गरीब आसलो आनी 15 ऑगस्टाक जावपी कार्यावळींत ताका भाग घेवचो आसलो आनी ताका पयशांची गरज आसली. त्या खातीर ताणें कितें केलें तें आमी ह्या पाठांत पळोवया. पाठ 6 गुणाचो रवी. गरम गरम च्या, काफी, भजी, बटाटवडो असो साद घालीत रवी स्टेशनाचेर डब्या कणी वतालो. गाडयेंतले प्रवासी दोळे चोळीत उठ्ठाले. त्या 8-9 वर्साच्या रवीक पळोवन लोकांक अजाप जातालें आनी उठ्ठा तो ताका आपयतालो. च्या भजी घेतालो. कोणीय च्याच्या पयशां भायर 25-50 पयशे ताका चड दितालो. पूण रवी ते घेना आसलो. रवी एक गरीब भुरगो. आवय बापायचो एकलो एकसुरो. तो 3 वर्सांचो आसतनाच ताचो बापूय भायर पडलो. 4 घरचो वावर करून रवीची आवय घर चलयताली. रवीन शिकून व्हड मनीस जावचें ही तिची इत्सा आसली. तिणें रवीक शाळेंत घालो. कशेंय तरी करून पुस्तकां चोपड्यो हांचो खर्च ती भागयताली. 15 ऑगस्ट लागीं पाविल्लो. शाळेंत समूहगिताची संचलनाची तयारी चलताली. रवीक संचलनांत घेतिल्लो ते खातीर ताका धव्या बुटाची गरज आसली. पोट भरता म्हणसर नाका पुरो जाता. आतां बूट आनी कशे घेवप हाची चिंता ताच्या आवयक जाल्ली. आई, तूं हुस्को करूं नाका, हांव पळयतां कशें जाता तें, रवीन विश्वासान आवयक म्हळें. दुसऱ्या दिसा शाळेंतल्यान येतना रवीन अशीच रेल्वे स्टेशनार एक फेरी मारली. थंय कांय भुरगे वार्तापत्रां विकताले जाल्यार कांय भुरगे आयस फ्रूट घेवन भोंवताले. रवीक दिसलें आपणें अशें कितें तरी करचें. स्टेशनाचेर च्याचें एक ल्हानशें हॉटेल आसलें. रवी थंय गेलो. मालक गल्ल्यार बशिल्लो. पात्रांव, म्हाकाय कितें काम दिशी? रवीन विचारलें. रवीक पळोवन हॉटेलकार मुमुरखोच हांसलो. वेदभर भुरगो, तूं आनी कसलें काम करतलो? घे हो लाडू खा आनी वच. ताणें म्हळें. म्हाका फुकट लाडू नाका, हांव भिकारी न्हय. कितेंय काम दिल्यार उपकार जायत. अशें म्हणत रवी थंयच घुसपूंक लागलो. हॉटेलकाराक रवीची काळकूट दिसली. ताणें विचारलें, सकाळीं 6 वरांचेर येवन काम करशी? रवीच्या तोंडार हांसो फुल्लो. बरे भशेन, फाल्यांच येतां हांव. अशें म्हणत रवी घरा परतलो. आपल्याक काम मेळ्ळ्याचें समाधान ताच्या मुखामळार दिसतालें. दुसऱ्या दिसा रवी फांतोडेर 5 उठलो. तोंड बीन धुलें आनी बद्द स्टेशनाचेर धांवलो. गाडी येवचो वेळ जाल्लो. हॉटेलकारान रवी कडेन च्याची किटली, ग्लास आनी बटाटवडे दवरून ल्हानशी ट्रॉली दिली. रवी दर एका डब्या कडेन वचून च्या वडे विकतालो. गाडी सुटना फुडें हॉटेलकारा कडेन पयशे दितालो. धांवत घरा येवन बटवो घेवन शाळेंत धांव मारतालो. अशेंच 8 दीस गेले. रवी, तुजे पयशे व्हरना? हॉटेलकारान विचारलें. तुजे कडेनच आसूं दी, म्हाका जाय तेन्ना व्हरतलो हांव, रवीन म्हळें. अशे तरेन रवीन 25 दीस काम केलें. एक दीस शाळा सुट्टकीर रवी हॉटेलकारा कडेन गेलो आनी ताणें आपले पयशे मागले. कितले जाय? 100-150. हॉटेलकारान हांसत विचारलें. नाका, म्हाका फक्त म्हज्या कामाचे पयशे दी, रवीन सांगलें. तुज्या कामाचे फक्त 50 रुपया जातात, हॉटेलकारान म्हणलें. तितलेच म्हाका दी, म्हजी गरज भागली. फाल्यां साकून हांव कामाक येवचो ना, रवीन सांगलें. गरज भागली? तुजी आनी कसली गरज? हॉटेलकारान उमळशिकेन विचारलें. म्हाका संचलना खातीर बूट घेवचे आसले. म्हज्या आवयक ती तांक नासली. तिका त्रास जावचे न्हय म्हूण हांवें काम केलें.
म्हाका आनीक पयशांची गरज ना. म्हाका आतां सगळो वेळ अभ्यासाक दिवंक जाय. रवीची समजिकाय पळोवन हॉटेलकाराक खोस जाली. शाब्बास रवी, तूं खूब शीक आनी व्हड मनीस जा. केन्नाय तुका गरज लागल्यार तूं मुजरत हांगा ये. हांव तुका जाय तेन्ना काम दीन. अशें म्हणून ताणें 50 रुपयाची नोट रवीच्या हातार दवरली. रवी खुशाल जावन बाजारांत गेलो. ताणें आपणा खातीर धवे बूट घेतले आनी आवय खातीर एक जोतेंय बीन घेतलें. तो खोशयेन घरा आयलो. बूट आनी जोतें आवयक दाखोवन रवीन म्हळें, आई पळय, हांवें कितें हाडलां तें. हांवें तुका सांगूंक नासलें तूं चिंता करूंक नाका म्हूण. हांवें 25 दीस सकाळचें अर्दवर काम केलें आनी 50 रुपया जोडले. शाळेच्या वेळार शाळेंतय गेलो. आवयच्या दोळ्यांत दुख्खां आयलीं. रवीचें कर्तूब पळोवन तिका ताची तोखणाय दिसली. तिणें रवीक मोगान वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. म्हजो गुणाचो बाब तो, तिणें उमाळ्यान म्हळें. गुणाचो रवी समान अर्थी शब्द. पात्रांव मालक. कर्तूब काम. मुखामळ तोंड. तोखणाय तुस्त. चिंता काळजी. उमळशिकेन आपलेपणान. उडटा तो जण एकलो. भायर पडप मरप. नाका पुरो जावप खूब कश्ट पडप. मुमुरको हांसप भितरले भितर हांसप. लिंग. आवय बापूय. बाब बाय. मालक मालकीण. वचन. भजे भजी. स्टेशन स्टेशनां. बूट बूट. जोतें जोती. बोटवो बोटवे. पुस्तक पुस्तकां. काम कामां. वार्तापत्र वार्तापत्रां. धन्यवाद भुरग्यांनो.